भिलंची नागिन निघाली अरे बाबा नागोबा डुलाय गोंयकार लागला. म्हणा. बरी कोंकणी भिलंची नागिन निघाली नागोबा डुलायला लागला. सारको म्हळ्यार आतां भिलंची जायत्या नागिन कोंकणी भास निघाली आनी जायत्या नागोबा डुलायला लागला. सगळे इंग्लीश उलयताय. कोण आमगे चडशे अशें करून गोंयांत चड कोण उरनाय आनी गोंयची भास आसा ती आमी आतां राखपा जाय. कातर बरें कातर धर म्हणटा तें कोंकणी धर म्हणून हें कितें भिल्लंची नागीण आनी हें तें हांव कातर म्हणना तुका म्हण तूं. पूण आतां फुडें वचून नोट कोत्ता तुका तूं आतां तें घेवन खेळटा सगळें आनीक सारकें न्हू. खेळ तूं खेळटा खेळटा भितरल्या भितर कातर येता तर कोंकणी आसपाय ना. आमची गोंयची मायभास कोंकणी ही आमची गोंयची कोंकणी भास जिवी उरपाक जायते आतां मॅगझिनां आहाय जावं कोंकणी बूक आहाय ते वाचपा जाय. आनी चड करून आतां थोडे उरले ते तियात्र उरले ते तियात्रांक वचोन आमी कोंकणी मायभास ही जिवीत दवरपा जाय. जायते तियात्र आसताय. हांव म्हणना अमकेले तियात्र चोया म्हूण सगळ्यांगेले तियात्र चोवपा जाय आनी तियात्रा उद्देशी आमची कोंकणी मायभास जिवी उरतली. आनी एक ल्हानसो एक एनावन्समेंट सद्याक आतां कॉलेजमाच्या काळांत या प्राचीन काळांत जायते तियात्र चलताय. म्हजें तर तुमकां एक्टींग ल्हानसो एक रोल आसा. बाब लॉरी ट्रावासो हाच्या तियात्रांत काळजांतलीं फुलां हो तियात्र 20 तारखेर जालो. तो हावसफूल आहलो आनी आतां 24 तारखेर आहा. पाय तियात्रीस हॉल मारगांव सांजेच्या 7:30 वाजता. एक्चुली म्हजें काम स्टेज मॅनेजर पूण जायत्या जाणांच्या तियात्रान हांवें एक्टींग केलां. स्टेज मॅनेजरूय कोत्ता आनी एक्टींगूय कोत्ता. ह्या तियात्रांत म्हजो ल्हानसो रोल आसा पाद्रीचो. आनी ह्या रोलाक लागून म्हाका डायरेक्टरांनी एक्टरांनी जायतो वाखाणला. लोकांनी वाखाणला आनी हो तियात्र बरी स्टोरी बरी कॉमेडी आनीक बरी कांतारां बरी म्युजीक सगळें बरें आसा. आनीक थोड्या दिसांनी हॉल कामाक लागून ते बंद उरतले आनी चडश्यो आसचे ना ते हॉलांत. देखून एक निमणो सो एक तुमकां 24 तारीख ह्या म्हयन्याची फेब्रुवारी 24 तारखेर सांजेच्या 7:30 वाजता. देव बरें करूं.